जुआमच्या पहिल्या पत्रांतले वासाप आमी फातेनेन देवाक लागी सोरोंक कारान इतलेंच देवाचे कुशेक थाळ पडटा ते कितेंय आमी ताचे लागी मागो जाल्यार तो आमकां आयकता आनी आमी मागलेले कितेंय तो आयकता म्हूण आमी जाणा जाल्यार येदोळ ताचे लागी आमी मागलेलें आमकां मेळटलें म्हूण कचीत जाता। कोणी आपलो भाव पाता करता ते पळयत जाल्यार आनी ते पाताक मारेकार न्हय जाल्यार ताचे पासत तो मागू तवळ तसल्या पातक्याक देव जिवीत दितलो। मारेकार न्हय तसले पाताक करतल्या विशांत हें हांव सांगतां। मारेकार पाताक म्हणले आसा आनी असले पाताक करतल्या खातीर तुमी मागोंक जाय म्हणून हांव सांगिना। हर एक वायट करणे पाताक पूण मारेकार न्हय तसले पाताकय आसा। देवाचो भुरगो पाताक करिना म्हूण आमी जाणाव कित्याक देवाचो एकलोच जनीत पूत ताका राखता। देवसा ताका हात सयत लायना। सगलो संवसारच सैतानाचे पदवेकाल आसा तरी आमी देवाचे म्हूण आमी जाणाव। देवाच्या पुतान संवसारी येवन खऱ्या देवाक वळखून घेवंक आमकां गिन्यान दिला म्हूण आमी जाणाव। आमी खऱ्या देवा सवे आसाव कित्याक देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ता सवे आमी आसाव। होस्स खरो देव, होस्स सासणीक जिवीत। भुरग्यानो, कुरड्या देवातावन पयस रावा। देवाचे उतार हे सांजुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। हाचे उपरांत जेजू आनी ताचे शिस जुदेया प्रांतांत आयले। थंय तो तांचे सांगता थोडो काल रावन स्नान दितालो। सालीम गांवांच्या लागसार येनोनांत जायते उदक आसलेल्यान जुआंवी येनोनांत स्नान दितालो। लोक थंयसर येवन स्नान घेतलो। जुआंक बंदेंत घालचे पयले घडले संगत ही। जुआंच्या थोड्या शिसा आनी एक जुदेवामध्ये तर्क उठले। ते जुआंव सशी येवन म्हणाले, मेस्त्री, योर्दान न्हंय पलतडी तुजे सांगता आसलो पळय, ताचे विशांत तुवें साक्ष दिल्ली। आतां तस्सो स्नान दिता आनी सकडी ताचे सशी वेतात। जुआंवन तांकां जाप दिली, देवान दिल्ले करीत कोणाकय कितेंच मेळना। हांव क्रिस्त न्हय पूण ताचे फुडल्यान धाडलोलो म्हूण हांवें तुमकां सांगल्याक तुमीच साक्ष। जाची होकाल तो होरेत पूण सरशीन आसा तो देडो होरेताचो ताळो आयकून व्हरतो संतोष भोगता। असलो भरपूर संतोष आतां म्हजो। तो वाडत वाडत वसा जाय, हांव ल्हान ल्हान जायत येजय। देवाचे उतार हे।